काल न्ही तुम्ही पळयलां आसतलें, आतां न्यू इयराक न्ही आमकां काल एक बक्षीस दिलां सरकारान. भाजपाच्या सरकारान आमकां एक बक्षीस दिलां आनी तें बक्षीस म्हणल्यार कितें जालां, चार्जशीट फायल केली आमची. चार्जशीट फायल केल्ली आसा. काल ब्रेकिंग आयलें प्रुडंटाचेर रातचे खंय तरी 8:39 I started getting calls and many people started forwarding. Nishu DaCosta was the first one who said, Pratima, you've seen काय म्हण. हमने बाबा what happened? चार्जशीट फायल केला आमचेर. चार्जशीट फायल केला कितें रिगार्डिंग द वेलिंगर थिंग. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे प्रोटेस्ट केले आख्खे गोंयकारांक न्ही अक्रॉस द ग्लोब. People know we were forced to come on the streets. We were forced to come on the streets and the matter took place in October. I guess, I don't know whether to, I'm not shocked by this behavior of BJP सरकार, but it saddens me. म्हणजे दुखला, खरंच दुखला आणि कित्याक दुखला ते सांगतले. तुम्ही सान फ्रांसीस झेवियराचे रेलिक्स भायर काडिल्ले लोक सगळो लाखांनी लोक आयलो गोंयांत. काल वेनेरेशन काल काबार जाला 5 तारखेक. काबार जाता म्हणल्यार सगळे क्लोजिंग सेरेमनी जाली. सान फ्रांसीस झेवियराक आपल्या सुवातेर व्हरून दवरलो. कॉल्ड ऑफ जाता ते आसा. सरकार इतले बेगीन रावल्ली. सांजचे म्हणल्यार आमचे चार्जशीट जाले. चार्जशीटांत कोण आसा? मेशू आसा, हांव आसा, साबियो कुतिनो आसा, मिकी पाशेको आसा आनी पण ही आसा. अरे वायट दिसता म्हणल्यार हू हॅड फोस्टर्स द पर्सन हू कमिटेड क्रायम, who made derogatory statement against our patron living saint, that is Saint Francis Xavier, आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर. आणि तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणून एक पाटी 2 पाटी तो करीत आशिल्लो म्हणून आणि एक्सपोजिशन इयर म्हणून म्हाका खंय तरी सटकले आणि हांवें म्हणलें चल कॉल दिवया म्हणून. कित्याक सगळे आपापल्या कॉन्स्टिट्युन्सी वचून सगळे पुलीस स्टेशनाक दिले म्हणून. अरे वी केम, आय गेव अ कॉल, पीपल केम, नो डाउट पीपल केम. पुलीस हांवें म्हणलें सावथ सुप्रिटेंडंट जी आसा SP सावथाची सुनीता सावंता कडेन या, संतोष देसाय कडेन या. आनी हांवें उलो मारिल्लो. सगळे कोणाक हांवें पर्सनल मेसेज धाडून काय ना, उलो मारिल्लो थ्रू सोशल मिडिया. आयले लोक, आयले हजारांनी लोक आयले. 850-900 सिग्नेचर आमी दिले. आमी 4 गेल्ले टील 10 o'clock. Nothing was happening. Nothing was happening and you all, I'm proud of the media brothers and sisters here. Because Sarkar can buy anyone, but you all have shown that you all cannot be bought. सगळे मीडिया सांगा, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, रिपोर्टर सगळे कित्याक आसा? बिकॉज यू हॅव प्रूव्ड दॅट यू ऑल कॅनॉट बी बॉट. अँड दिस इज द डेमोक्रेटिक रायट अँड द 4th pillar ऑफ डेमोक्रेसी. तुम्ही आशिल्ले आनी तुम्ही विटनस आसा. 4 ते 10 आमकां रस्त्यार लोकांक कोणे दवरिल्ले? ह्याच पुलिसांनी न्ही. जुडिडिक्शन तो खंयच्याय पुलीस स्टेशनार साकून FIR करपाक जाता, खंय धाडपाक जाता. आफ्टर सीइंग अ प्रेशर लोक आयकना, रस्त्यार बसला म्हणून देन मागीर सुनीताबाईन खंय तरी धाडलें. तरी पासून 4 दीस हांकां तो मेळना आशिल्लो. I took a call. I said like okay, let's close it at 10 o'clock. त्रास नाका म्हणून कोणाक लोक येयल्या, बायल्यो येयल्या म्हणून हांवें तांकां घरांत धाडले सुसेगाद. बरें, कोणे मस्ती केल्या, कोणे सांगून देखून आयकुना, तांकां मार पडला, आमी काय म्हणना, आमी ताजेर निशेध करता सोड. बट नेक्स्ट डे देखून आमी उलो मारलो तेन्ना लोक म्हज्यान पयलो सगळो आशिल्लो पुलीस स्टेशना कडेन. हजारांनी लोक मरे, 6,500 लोक जालो मरे. आरांबोल आनी म्हापसा आनी कलांगूट, पणजे, सांगे पळय, सांगे जावं ते तुजे काणकोण सगळे लोक आयिल्ले. खंयचो एक सेक्शनाचो लोक येवन आशिल्लो. पूण आयज हांव सांगूं सोदता, एंड दीस इज माय चार्ज ऑन द BJP सरकार. I'm not talking on any political प्लॅटफॉर्माचेर हांव उलयना. पूण एज एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो हांव सांगूं सोदता, दिस इज अ डायरेक्ट अटॅक ऑन द मायनॉरिटी टुडे एंड इट सॅडन्स मी टुडे टू से दिस. डायरेक्ट अटॅक ऑन मायनॉरिटी. वाय से दिस? कोणाचेर केला रे तुम्ही FIR? चार्जशीट कोणाचेर केल्या रे? वेलेंकर हेणे आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर इतले डेरोगेटरी स्टेटमेंट करून, ओपनली करून लाखांनी लोक निशेध करताले. ताका तुमच्यान धरपा जावना. तुम्ही आमकां नाटकां सांनी ताचे घरार मारल्या पेस्ट, अनेक नोटीस मारल्या, ताजो फोन ऑफ आसा, ताका धरपाक जावना मरे. ताजेर अजून चार्जशीट करूना मरे. द पर्सन हू हॅज डन डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स ऑन पेट्रन सेंट फ्रांसीस झेवियर ताजे गुन्हा. हे कोण? हे तुमकां क्रिमिनल दिसतात? हे क्रिमिनल दिसता रे? आपले जोडटा बायले भुरग्याक वता, हे बाबडे 5 मरे. शी इज बीन इलेक्टेड मरे. वो कोण रे? वो आवाज उठयता म्हणून, सांग्यार आवाज उठयता, झुकेगा नाही म्हणून एका तुम्ही फाटी लागल्यात. वो कोण रे? फ्रँकलिन पळया मरे ताका. वो कोण रे? हे बारीक मनशां मरे, बारीक लोक मरे. आणि चार्जशीट तुम्ही कोणाक अटॅक केला? फ्रँकलिन डाकोस्टा, मेश्यू डाकोस्टा, जोएल रॉड्रिगीज, अगोस्टिन गामा, जॉयसी डायस, मिकी पाशेको, साबियो कुतिनो, ॲडव्होकेट प्रतिमा बेत्सी कुतिनो, कोण एन अदर्स. म्हळ्यार इतलेच आशिल्ले जेन्ना हांवें उलो मारिल्लो तेन्ना हांवें ते देखून 3 दीस प्रोटेस्ट केला. तेन्ना हांवें कितें सांगलां? त्या दिसा हांवें कितें सांगिल्लें? हांवें सांगिल्लें
we as Goenkar, who believe in St. Francis Xavier, the faithful, are come for the protest, regardless of caste, religion. And I can tell you all, there were so many Hindu brothers and sisters, so many Muslim brothers and sisters, regardless of everything. जो गोयचे साहेबाक म्हणटा सगळे आयले, पण हांवें सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग केल्लें आसा. बाबू आजगांवकर पयलो आशिल्लो मरे थंय, तेणे निशेध केलो मरे गोयच्या साहेबाक हांव वयता. वाव, आयज ते ना. आयज बीजेपीक जे सपोर्ट करतात ते कामील बामील आसा पळय, कावन्सिलर म्हणटा ते बीजेपीचे, ते कामील बोमील तांकां कोणाक काय लागू ना मरे, तांचे सेक्शन ना मरे, तांकां चार्जशीट ना. सिलेक्टिव्ह करता तुम्ही, म्हणल्यार तुमच्या मशिनात कोण येता, वॉशिंग मशिनात जे येता बीजेपीच्या, ताका सफाई मेळटा, आणि जे येनात तांकां हे disgraceful. I think this is the work of the devil. These are not the people who believe in God. They are not worshiping God. They are worshiping devils. But we worship. I have faith in two powerful alphabet. One alphabet it is with two, starting with two powers. One is my Jesus. When Jesus is there, no weapon can harm us. And secondly is the judiciary. I have full faith in the judiciary. जेजू आणि हांव तुका सांगता ज्युडिशरी वायट इतलें दिसता की अटॅक केल्लो आसा मायनॉरिटीचेर, ह्या लेवलाचेर सरकार आयिल्लो आसा. म्हाका विचारूंक जाय, हांव खंयच्याच आउटफिटाचेर अगेन्स्ट ना. तुम्ही सगळे म्हज्या गोंयचे भाव भयण्यो, पूण रावात रे. थंय काणकोण अटॅक केल्लो एक मायनॉरिटीचेर, मुस्लीम धर्माचेर, हिशाब घालप ना, तोपी घालप ना, तलवारांनी आमी मारतले, हेट स्पीच दिल्ली, ताचेर शास्ती जाल्या. त्या मनशांकडे दिल्ली, ताचेर शास्ती जाल्या. क्रिसमसाक मरे मुस्लिम लोकूच खायना बीफ, कॅथलीक खाता मरे बीफ. फेस्टीव सिजनात तुम्ही अटॅक केलो, तांकांय मार घातलो, तेणी मार घातलो, की आमकां लागना. बट सी द टायमींग तांचेर जाले. फक्त तुम्ही मायनॉरिटींनी अटॅक करपाक सोदता. वॉट डज इट से रायट्स? आमी दंगो केला रे. गोद्रा आणि खंय गुजरातान कोण मास्टर आसा पळय तो सुसेगाद आसा मरे. आमी खंय दंगे केले रे? आमी तलवारी घेवन येयल्ल्यो रे, आमी पिस्टॉल घेवन येयल्ली गो, आमी दांडी घेवन येयल्ली. आमचे रायट्स आले. आमी आतां काळे बंकार बसपाचें, वचून वचून कोर्टान आमी काळी बंकार बसपाचें. पुलीस येता चोरा मातशें आमी जिपेंग हाडटा, काळी बंकार अरेस्ट जावपाचें. आमी भियेनात. नोबडी कॅन सप्रेस अस, एट इज आय एम टेलिंग. आनी एक सांगता, सरकाराक दिसता आसतलें तांकां त्रास केले न्ही, दुसरो लोक दुखून भितलो आनी ओगी रावतलो म्हणून, जाम जातलें म्हणून. जाम जावपा ना. म्हाका खूब मेसेजी आयल्ली आसा, प्रतिमा वी आर विथ यू ऑन दीस म्हणून. डोंट थिंक दॅट यू आर द ओनली वन. एंड हॅलो, नॉट ओनली मायनॉरिटीज, कॅथलीक मुस्लिमांनी धाडना, हिंदू बरे लर्नड लोकांनी धाडलेले आसा. म्हाका व्हडले लोकांनी जे एज आय सेड आमी निशेध करता. आनी प्रमोद सावंत तुका सांगू सोदता, तो सालादार आशिल्लो रे. म्हाका दिसता सालादार न्ही, इवन पर्रीकर फडवटलो मरे, ताका खंय तरी काळीज आशिल्लें. तूं काळीज ना रे. जॉब स्कॅम आनी हे स्कॅम करता तांकां बरें घेवन आसा मरे तूं. तांच्या चार्जशीट जाना. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री आय कॅन सी विथीन 2 months चार्जशीट इज डन आनी वी आर द क्रिमिनल्स. काल आम्ही प्रुडंट मिडियाचेर हांवें एक ब्रेकिंग पळयलें बाकीच्या चॅनलांचेर, गोमंतक आसतले बाकीच्याचेर, की आमचेर आदर्श आनी 3 आमची नांवां डिक्लेअर केली, मिकी पाशेको, प्रतिमा आनी हांव मेशू. सो आमचेर चार्जशीट फायल केल्या म्हणून म्हणजे सुवातेर एक गोश्टीचो आमी निशेध करता. प्रतिमान म्हटलें की ते मायनॉरिटीन आमकां खंय तरी टार्गेट करता म्हणून. पूण खऱ्या अर्थान म्हाका सांगपाक जाय, मायनॉरिटीक टार्गेट करता तो गोश्ट जालीच, कारण ह्या सरकारान तशें करूनच येयल्लें आहा. पूण आयज तांकां लज दिसता की काही बाकीच्या लोकांची नावां इन्क्लूड करपाक, कारण तेवूय लोक गोंयच्या साहेबाक तितकेच मानता. हे आयज लोकां समोर येतलें. हे खऱ्या अर्थान कित्याक म्हाका कितलेशे आमचे हिंदू भावांनी जे म्हजे बरोबर येयल्ले तांणी मेसेज केली, मेसेज आमी हाडले प्रोटेस्टाक, आयज आमचेर केस कित्याक ना काय म्हणून, आमचें नांव कित्याक इन्क्लूड केलें ना काय म्हणून. म्हणजे हांकां लोकांक दाखोवपाक जाय की गोंयचो साहेब हो फक्त कॅथलीक लोकांचो साहेब म्हणून. आयज 80 लाख लोक ओल्ड गोवात येवन गेल्ले आहा, विजीट केल्ली आहा, मागणी केल्ली आहा. हे सगळे करून सुद्धा आयज 80 लाखांतले कितले लोक हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम आमी गोंयकार आमी एकवटान हिंगा सगळे गोंयांत बरे भशेन चलता आसतना तुम्ही पर्टिक्युलर सेक्शनाक, पर्टिक्युलर कम्युनिटीक टार्गेट करून हो सरकार आनी हे डिपार्टमेंट कितें दाखोवपाक सोदता. सो दिस इज एन सामके हेडलेस चिकन अशें होम डिपार्टमेंट चलता. आनी हांव चीफ मिनिस्टराक अपील करता की असल्यो बारीक बारीक आतां तुमी आयज तुम्ही पळोवपाक शकता कितल्योश्यो केसो, चोरयो, मर्डर, रेप ह्यो केसो गोंयांत वाडटात. त्या केसीचेर लक्ष दिवपाक सरकारान गरज आसा. सरकार हे केसीचेर लक्ष दिता. सरकार दाखयता की आपूण बाकीच्या गोष्टींनी इंटरेस्टेड ना, आपूण फक्त ह्या लोकांक टार्गेट करप. जे लोक हांकां इश्यू गोंयच्या साहेबाचो ना, हांकां इश्यू प्रोटेस्टाचो ना, हांकां इश्यू हा की हे प्रत्येक लोक प्रत्येक हांकां टार्गेट करतात. आयज म्हाका कळ्ळें की आमी जेन्ना पुलीस स्टेशन आपयल्ले फातोर्डा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत, ताणें म्हाका चार्जशीट तुजेर जावची ना, कारण तुवें व्हडलो रस्तो हाडयलो तुज्या अगेन्स्ट आमचे व्हिडिओ काय ना म्हणून.
पूण त्या उपरांत कळ्ळें की सांग्यावेलो मास्तर तूं इन्वॉल्व जाला म्हणून. ह्या सांग्यावेल्या मास्तराक सांगपाक सोदता हांव, हांची प्रकरणां आहा पळय ती मुखार 1.5-2 म्हयन्यान भायर सरतली. हे 69 बी प्रकरणां घेवन भोंवता पळय, हांचे कितें कितें व्हिडिओ आहा पळय ते तुमकां 1.5-2 म्हयन्यान कळटले. हे सांग्यावेले मास्टर जे लोकांक जॉब दिता म्हणून तांणी मास्टरगिरी चलयल्या पळय, ती 69 प्रकरण भायर सरले म्हाका नाका शोड जातलो. हाजी परिस्थिती बिकट जातली, हांगा गोल्ड लावपाची परिस्थिती येतली हांचेर. हे लक्षात दवरपाक जाय. मास्तराचें नांव घेना, कारण मास्तर मागीर नांव घेतल्यार कोण एक रिपोर्टराक हितून क्रायम ब्रांचान केस करून वयलो आपल्याला पयशे मागता म्हणून. मास्तर कितले पयशे दिवपी आनी कितले पयशे घेवपी सगळ्या सांग्याकारांक खबर आनी गोंयकारांक खबर आहा. पूण 69 प्रकरण हांगा बिश्टे लोकांक तेगा पडटा. जे लोक काय करनासतना बिश्टी तिथे भाजी पाव खाली न्हू त्याच्या तोंडाक लागता आनी टार्गेट तेगा पडटा. आनी बिर्याणी घाल्ल्यो आहा आनी फ्रायड रायस घाल्ले आहा. हे जेन्ना येतले न्हू आमची केस कांय जावची ना. मागीर कोण हिस्ट्री शिटर चार्जशीट करी ती कळटली. हांव इतलेंच सांगता, गोंयच्या साहेबाचें एक्सपोजिशन काबार जाला. सांजच्या 7 वरांचेर तुम्ही हे डिक्लेअर करता, तुम्ही आउट करता. मात पुडिली लज धरा मरे. तुमकां लज म्हणटा तुमकां आमी एप्रिशिएट केले की बरे अरेंजमेंट तुम्ही वर्ल्ड गोवा केल्लो. हे करता करता तुम्ही सांजचे उठ्ठाना आमचेर केसो करता. पण तुम्ही राविल्ले गोंयच्या साहेबाचें एक्सपोजिशन काबार म्हणून हांकांय भंय आहा की गोंयच्या साहेबाची एक स्पिरिच्युअलिटी म्हणटा ती आहा म्हणून. आनी तुमकां एक सांगता, आमी क्लीन येतले. आय विल फायट इन द कोर्ट ऑफ लॉ आणि आम्ही क्लीन येतले. आता तातूंत दाखयतले की आम्ही दंगे केले ना, आम्ही कोणाक मारले ना, बुडयले ना, उजो गायलो ना, गाडी फोडली ना, एम्ब्युलन्स फोडली ना, काय केले ना. हे करनासतना गोंयकारांक कळपाक जाय की हो सरकार आयज पेजयेक लागिल्लो आणि हो सरकार फक्त लोकांक हॅरसमेंट करपाक उडिल्लो.